आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी. कोयरा विलो वेवस्थापन यंत्रणेन सुको कोयर वेवस्थापनाचेर मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक म्हायती दिली. हेडलायन सड्यार बेगीनच बरो प्रकल्प उबारतले अशें नगरसेवकांनी सांगले. गार्बेज प्लांट जो आसा थंय खरेंच खूब त्रास जाता, ताका लागून आमी पयलींसान ही प्रयत्न करून हाडला की आमचो तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी थंय बांदचो आनी एक बरे प्रमाणेन आमची गार्बेजीक त्रास जावचे न्हू आनी सगळे आमच्या गांवकारांक आनी सड्यावयल्या लोकांक त्रास जावचे न्हू. सो आयज हे प्रेजेंटेशन एक पार्टीन येवन आमकां प्रेजेंटेशन दिलां, आमकांय सगळ्यांक लायक जाला आनी जो रिपोर्ट पळय कन्सल्टंटान आमकां दिल्लो पयलो आमी सगळे DMAक ऑलरेडी सेंड केला, ओन्ली वेटिंग फॉर द अप्रुवल. सो वी ओनली होप द गव्हर्मेंट एंड द DMA एक्सेप्ट्स इट आनी आमकां फंड जी आमकां गरज आसा, जी आमकां इतली प्रॉब्लम जाता फंडाक लागून आनी ते आमकां धाडची रिलीज करची. I have suggested to the Vasco Municipal Council that they have to look at a multiple solution for handling and treating the municipal solid waste. वैश्य गुरुसेवा समितीन युवा मेळावो आयोजित केला. हो मेळावो 10 नोव्हेंबराक बेतोड्या जातलो. आमचो 10 नोव्हेंबराक युवा मेळावा आयोजित केल्लो आसा. हे सगळ्यो गोष्टी श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीच्या आज्ञेनुसार जातात. हा मेळावा अखिल गोमंतक पातळीचेर आयोजीत केला. तो सनरेज गार्डन बेतोडा रोडाचेर त्या हॉलान केल्लो आसा. सांखळे हावसिंग बोर्ड संघटनेन दिवाळे निमतान वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. रांगोळी सर्त, आकाश दिवे तयार करप आनी पाककला सारकिल्ल्यो सर्ती जाल्यो. इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 32वी राष्ट्रीय शूटिंग बॉल सर्त सध्या मोर्जे ग्राउंडार सुरू आसा. शुक्रारा राती ह्या सर्तीचे उक्तावण राज्यपाल भारतवीर वांचून केले. भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतला. राज्यपाल भारतवीर वांचू, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी खासदार श्रीपाद नायक हांच्या हजेरीन सर्तीक सुरवात जाली. ही पळयात पयल्या दिसाच्या खेळाची कांय खिणचित्रां. चार दिसांची छठ पूजा शेनवारा सकाळी सोंपली. बायलांनी सकाळी सूर्यदेवाकडेन प्रार्थना केली. गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या उत्तर भारतांतल्या लोकांनी बायणा दर्यावेळेर सूर्यदेवाची पूजा केली. ह्या पुजा उपरांत बायलां आपलो दिसभराचो कडक उपास सोडटात. पळयात छठ पुजेची एक झलक. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.